लोकां परमिशन दिवपाक जाय तुमचें काम कितें आजकाल बाब मस्त सर आम्ही आता 7 तारखेक तुम्ही म्हाका लेटर काढले सेईंग दॅट तुमचो ऑफिसर रुटीन रावंडाक कुडचडे बाजारात गेल्लो म्हणून आमकां कळ्ळें थंय एम्ब्युलन्स हाडले म्हणून बरोबर सर म्हजी एम्ब्युलन्स 1 म्हयनो आशिल्ली दारान तेन्ना ताका रुटीन चॅकअपाक दिसना तशी त्यांना हे 7 तारखेकूच मेळ्ळी 7 तारखेकूच ताका दिश्टी पडली एम्ब्युलन्स विचारले अनवेल केलताना विचारले बरं सर एक मिनिट आमकां थोडे लोक म्हाका विचारता क्वेश्चनाचे म्हाका क्वेरी आसता मातशें आन्सर करा न्ही 8 तारखेक आमी तुमकां एप्लिकेशन केलें डीडी दिलो फॉर्म 2 दिले वी हॅव फॉलोड द प्रोसिजर रायट आज आमी सर 5 ऑगस्ट जाले नाही सर आमकां तुम्ही लागता न्ही आतां तुम्ही म्हणटा डायरेक्टरा वचून मेळ म्हणून वाय दीस हेल्थ ऑफिसर इज रिक्वायर्ड ऑफिशियल ऑथॉरिटी टू इश्यू द परमिशन आय एम नॉट ऑथॉरिटी आय विल बी सेंडिंग द फाइल टू डायरेक्टर नाही सर 16 तारखेक inspection was done. Why re-inspection was required today? That's what I told you. I class to get registration certificate. गव्हर्नमेंट तुझी फायली ही कॉपी लायले गव्हर्नमेंट न्हू आरटीओ ऑफिसान अदरवायज गव्हर्नमेंट तू स्वतःची प्रोवाइड करता प्रोवाइड करता आमकां बरी फॅसिलिटी तुम्ही दिसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गव्हर्नमेंट बॅनर मध्ये ते राव तू भितर थोडे पार्ट घेता भितर पार्ट घेवपाक गेले नाही हांव तुमकां दिता सो तुमकां पॉइंट्स कळटले विचारपा मेळटले तुमकां ते आम्ही मग विचारपा म्हणून जाल्यार तुमी भितर विचारया आम्ही So me
अक्षय सगळ्यांक सांगपा जाय न्हू Permission is with the director. He will further scrutinize and then he will issue the permission. It is up to him. I am just a appointing authority by the director to verify and send the documents to my report. Did you found any query? Did you found any query in ambulance? No, I have not got. I will send the report. Only get to check that म्हणता की चालले की तुझे लोक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन घेऊन लागलेलं झालं ते त्यांनी आसपास जो ambulance तितले आसा ते ambulance. I found it as per all, as per there are sections from 15D A to T म्हणा. Everything is there. This is final inspection. Yeah. So तुम्ही satisfied sir at the inspection? Oh, Fully satisfied. But तांकां आर्टिस्ट भितर परमिशन मेळटालें. just I have to send the file. So I have to type it. So by most of the tomorrow after. Then it is up to the director. डायरेक्टर आसा परमिशन दिवपाचें काय ना डायरेक्टर. Director. चट मारा काढ मारा काय असो तू पहिले उलय कितें आहा तें आनी मागीर तांकां उलय कितें म्हणजे डिफिकल्टी तुमी सांगा उमेद बाब आयज तुमी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कालपारां मोर्चा हाडलो आनी हेल्थ मिनिस्टरान तुमची इन्स्पेक्शन आयज मानून घेतलें हेल्थ ऑफिसर मोर्चा असो न्ही हे आमचे एक्चुअली कुडचडकारांची फ्रस्ट्रेशन आमी 7 जुलयाक ही एम्ब्युलन्स एडवान्स कार्डिओवॅस्क्युलर एम्ब्युलन्स लॉन्च केली की बाबा प्रत्येक कुडचडेच्या मनशाक ताजो उपयोग जावचो म्हणून हातून पॉलिटिकल हेतू कसलोच नाशिल्लो आनी आमकां पब्लिसिटी स्टंट न्ही हो पब्लिसिटी स्टंट आशिल्लो जाल्यार आमी सादी ओमनी जे कोवीड टायमाचेर लोकांनी बेश्टो गाडी हाडले आनी एम्ब्युलन्स म्हणून स्टिकर मारलो पळय न्ही तसले हाडून आमी पब्लिसिटी स्टंट करता आशिल्ले आमी आज गोंयान ही वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एम्ब्युलन्स म्हटल्यार जाता तुमी टॉप एम्ब्युलन्स आनी ताजी तुमी म्हळ्यार इट इज ती बारीक ल्हान ओमनी सायजूय हाडून आमी फूल फ्लेजेड एम्ब्युलन्स हाडल्या कित्याक की कुडचडकारांक कुडचडीच्या लोकांक एक द टॉप सर्वीस मेळूं म्हणून हो हेतू आशिल्लो फेसिलिटी मेळूं म्हणून 7 जुलयाक आमी जेन्ना लॉन्च केली तेन्ना हेल्थ ऑफिसरान येवन एक म्हाका नोटीस इशू केली की हांव इल्लिगल एम्ब्युलन्स ऑपरेट करता म्हणून 7 तारखेक आनी सेक्शन 50E ऑफ गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट इनवोक करतलो म्हणून बरयलें समज जर तर ह्या डिपार्टमेंटाचो जर हेतू जर खरोच जर तर आमकां किंवा लोकांक हेल्प करपा आशिल्लो जाल्यार त्या लेटरान सेक्शन 50E पब्लीक हेल्थ एक्ट इनवोक करता म्हणून बरोवपाची गरज नाशिल्ली सेक्शन 50E स्पीक्स की एक तर तुका 5,000 रुपया फायन आनी 2 months मॅक्झिमम अप टू 3 months इम्प्रिजनमेंट कुडचड्यार एम्ब्युलन्स दिवप कितें गुन्नो इम्प्रिजनमेंट करपाक तुमकां गरज नाशिल्ली त्या लेटरार बरोवपाक आमी आसूं म्हणून पॉलिटिकल इव्हेंट हे कांय हाका रूप हाडूना आमी 8 तारखेक जे कितें आसा फॉर्मेलिटी सगळ्यो सबमीट केल्यो अलॉंग वीथ गॅजेट नोटिफिकेशनान कितें क्रायटेरियाज आसा सगळ्यो क्रायटेरिया आमी फुलफील केल्यो त्या दिसाच्यान आमकां एवरी डे तो फालतू रिजना आज ना फाल्यां यो पर यो आज हो ना अशें करून आमी पाशियस काडले निमाणें ताणें 16 तारखेक 16 जुलयाक ह्या एम्ब्युलन्सीचें इन्स्पेक्शन जालें इन्स्पेक्शन परत सांगता ह्या एम्ब्युलन्सीचें 16 जुलयाक इन्स्पेक्शन जालें इन्स्पेक्शन जावन ताणें एक पॉयंट रेज केलो की तुजें रेजिस्ट्रेशन आरसी ना आरसी कॉपी ना 7 जुलयाक आमी लॉन्च केली एम्ब्युलन्स 6 जुलयाक रेजिस्टर केल्या एट केपें RTO म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतलें एकदां गाडी रेजिस्टर जाली की स्मार्ट कार्ड आरसी बूक कोरियरांतल्यान एड्रेसाचेर येता दिस इज द रूल आनी रेजिस्टर जातकीच RTO डिपार्टमेंट अशी रेजिस्ट्रेशन स्लीप इश्यू करता जातून रोड टॅक्स पे केल्लो आसा गाडयेचो नंबर क्लास सगळें दिता आज तो आमकां स्मार्ट आरसी हाड म्हणटा हो डॉक्युमेंट कितें इल्लिगल
हो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टान इश्यू केल्ली रेजिस्ट्रेशन स्लीप इज इलिगल, चलोवपाची ना जो मेरेन स्मार्ट कार्ड येना तो मेरेन. हाजेर सरकारान क्लियर येवचें. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मागता की ताणें स्टेटमेंट इश्यू करचो की जर फाल्यां कोणें गाडी रेजिस्टर केली, जो मेरेन स्मार्ट कार्ड इश्यू जायना तो मेरेन कोणेच गाडी चलोवपाची ना. अरे ॲम्ब्युलन्स म्हणटा ती इमर्जन्सी सर्वीस, तुम्ही इमर्जन्सी सर्विसेक आतां स्मार्ट कार्ड ना म्हणून जर तर दवरता जाल्यार हाचेर आनी कितें उरलें. शेनवारा आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ले की बाबा आमचें परमिशन बेगीन दिया म्हणून. आमकां मोर्चा हाडपाचे आमचो हेतू नाशिल्लो. सोमारा हो आमकां लेटर इश्यू करता की तूं स्मार्ट कार्ड RC बूक हाड आनी रिइन्स्पेक्शन. अरे 16 जुलयाक जेन्ना तुवें इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना रिइन्स्पेक्शन खंयच्यान आयलें. सो तेन्ना जेन्ना आज ताका विचारलें तेन्ना तो सांगता भितरल्यान आमचें इन्स्पेक्शन जालां, आज भायल्यान इन्स्पेक्शन करपाक जाय. सो तुवें 16 तारखेक कित्याक करूंक ना. दॅट मिन्स यू पीपल आर इनकम्पिटंट. अरे तुमकां जर तर आज ऑथॉरिटी म्हणून जर हांगा बरयल्लें आसा, तुमकां जर तर ॲम्ब्युलन्सीचें इन्स्पेक्शन दोनदा करचें पडटा जाल्यार यू पीपल आर इनकम्पिटंट. आय थिंक सच ऑफिसर्स, इनफॅक्ट द हेल्थ मिनिस्टर शूड आज सस्पेंड दीज ऑफिसर्स. आज ॲम्ब्युलन्सीक जर तर आज 24 दीस जाले आमकां एप्लाय करून, 24 दीस परमिशन मेळना आनी जर हेल्थ ऑफिसर सांगता की दोनदा इन्स्पेक्शनाक हाड म्हणून, जाल्यार हो इनकम्पिटंट जालो आनी रिजायन जावचे मोरल ग्रावंड्सार ना जाल्यार हाका सस्पेंड करचो. ही आमची रिक्वेस्ट आसा. दुसरें, आज ताणें जे आमकां सांगलां वॅलीड रिजन कांयच आमकां दिसना. तो म्हणटा स्मार्ट कार्ड RC कॉपी हाड, तो मेरेन आपूण तें तुजें पास करपाक शकना. आनी दुसरें तो म्हणटा आपूण ऑथॉरिटीनी परमिशन दिवपाक. ऑथॉरिटी न्ही जाल्यार बाबा कोण ऑथॉरिटी. म्हणल्यार ह्या स्टेटान सरकारान काम सारकें जायना. बिकॉज एवरी टायम आमी डायरेक्टरा कडेन वचपाक शकना. डायरेक्टराचे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन, डिफरंट तालुक्यान, डिस्ट्रिक्टान हेल्थ सेंटर्स आसा. त्या हेल्थ सेंटरान रिस्पेक्टीव हेल्थ ऑफिसर आसा जाचें काम हें सगळें परमिशनां बीन इश्यू करून इन्स्पेक्शन करपाचें. समज जर प्रत्येक कामाक जर आमकां डायरेक्टरा कडेन वचचें पडलें जाल्यार मागीर हें डिस्कार्ड करचें पडना. हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर आनी ऑफिसर आनी कित्याक जाय तर. आज आमी स्टेट ऑफ द आर्ट ॲम्ब्युलन्स हाडल्या. हांगा रायट सायडीक तुमी पळया, ही तांची ॲम्ब्युलन्स 108 ऑर सरकाराची ॲम्ब्युलन्स. त्या ॲम्ब्युलन्सीचें तुमकां दृश्य पळयल्यार कळटलें तातूंत कांयच ना बेजीक. फक्त एक बेड आसा आनी कांयच ना. आनी आज आमी स्टेट ऑफ द आर्ट ॲम्ब्युलन्स हाडून हे आमकां चालू करपाक जर अशे त्रास करता जाल्यार म्हाका दिसता आनी सरकार म्हणजे सरकार इज कंप्लीट फेलियर. दुसरे, आज तो रूल सायट करता. रूल सायटींग कित्याक केलां? लोकांक हेल्प करपाक, लोकांक त्रास करपाक न्ही. आज ॲम्ब्युलन्स जर तर इमर्जन्सी सर्विसान येता जाल्यार तूं रुल्स आसा ते सायट तूं परमिशन दी मरे. बरें, आमचे एकूय ताका फ्लॉ मेळूना, इन टर्म्स ऑफ ताजे फिचर्स, ताजे मेडिसिन्स, ताजो आमचो क्वॉलिफिकेशन ऑफ द EMT म्हणून ताणें आज RC बूक काडला, RC बूक निमित्त काडला. ॲम्ब्युलन्सीक जर फॉल्ट आशिल्लो जाल्यार त्या RC बुकाचें निमित्त घेवन तो बसचो नाशिल्लो. आज आमी ताका बरे भशेन हांगा सांगपाक आयल्या कित्याक एक कुडचडेच्या लोकांचो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आज खंय तरी सरकारान हो एक टेस्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमी ताका 4 दिसांची आनी मुदत दिता. 4 दिसान जर तर आमकां ट्रान्झीट परमीट टू ऑपरेट दीस ॲम्ब्युलन्स जर तर मेळना जाल्यार आमी हांगा हंगर स्ट्रायक करतले. कुडचडेच्या लोकांक न्याय मेळपा लागून आमी हांगा हंगर स्ट्रायक करतले. तुमच्या मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट की आमी तुका सॅटर्डे रिक्वेस्ट केल्ली. आज हांगा 50 लोक उबे जाल्या. हे कोण एक कुडचडेचे नागरीक, तांचे भितर फ्रस्ट्रेशन लेवल आसा. आज हे सगळे लोकांनी पळयलां. 4 दिसांनी जर तर परमिशन येना, हे 50चे एखादी 5000 लोक येतले हांगा कुडचडेचे नागरीक. कित्याक ही ॲम्ब्युलन्स कुडचडेच्या नागरिकांची आसा. ही म्हजी पर्सनल वो बिझनस न्ही जे हांव परमिशन मागता ट्रेड लायसन दी म्हणून. दिस इज एन ॲम्ब्युलन्स. अवश्य आसा न्ही. ॲम्ब्युलन्सीक जर तर आज परमिशन मेळना, 24 दीस जर तर रावता, तो सांगता न्ही बाबा आपल्या हातीन कांय ना, वयल्यान येता म्हणून. हेल्थ ऑफिसर इज ऑन रेकॉर्ड. आनी राजकारण आसाची कितें आसा. कोवीड टायमार पळयलें की ऑक्सिजनाक लागून कितलेशे लोक डेथ जाले. सरकाराच्यान थंय जायना आशिल्लें, थंय कॉमन मनशान येवन हेल्प केलो, NGOजान येवन हेल्प केलो. आज इवन गव्हर्मेंट सुद्दां सांगता की 3rd वेव येवपाची आसा म्हणून. सो आमी एक फॅसिलिटी दिवपाक सोदता कुडचडेच्या भागांक, कुडचडेच्या लोकांक. नॉट ओन्ली फॉर कोवीड, फाल्यां कोणी कार्डियक पेशंट आयलो, हांगा लागीं खंय ॲम्ब्युलन्स ना. सो हातूंत सरकारान राजकारण करप न्ही. कोण नेमकं राजकारण सरकार करता, आमचे लोकल लिडर स्थानीक न्ही. स्थानीक बाकीच्या सरकाराक कितें पडलां.
स्थानिक आमदारूच करता आसतलो राजकारण हे भायले मनशाक कुडचडेच्या लोकांचे जर बरें जाता जाल्यार कित्याक नाका आमी मोर्चा म्हणना आमी समज जर आमकां परमिशन मेळना आमी सगळे हंगर स्ट्रायकाक बसतले जो मेरेन हे सगळे कुडचडेचे हे सगळे कुडचडेचे नागरीक आमी सगळे कळ्ळें न्ही आतां तुमी हो सगळो हांगा वेव्हार जाला हेजे कडेन हेल्थ ऑफिसरा कडेन तुमी डायरेक्टरा हेजे संबंदीत म्हणजे ऑफिशियल लेटर बी करतले आता आमी आज डायरेक्टराक लेटर करतले आणि आमचे ग्रीवेन्सीज वील से की बाबा एक्चुअली एप्लिकेशन ते मार्क केल्ले आसा डायरेक्टराकूच कॉपी हेल्थ ऑफिसराक दिल्या आणि इट इज द ड्युटी ऑफ द रिस्पेक्टीव हेल्थ ऑफिसर ऑफ दॅट एरिया टू गिव द इन्स्पेक्शन रिपोर्ट अँड गेट द परमिशन मनोहर नायक एस काउन्सिलर गेल्ल्या 40 वर्सां हांव पळयतां 40 वर्सां जालीं हांव पळयतां हेल्थाचेर उलयतां बाकी राजकारण कुशीक उडोवया हेल्थाचेर आज ह्याच हॉस्पिटलांत आमी येयले जाल्यार एम्बुलन्स मागोयले जाल्यार एक दीस अशेंच वस्तू घडले कडेन ड्रायव्हर राती मेळना एक दीस अशें जाले कडेन डिझल आसना आनी ती एम्बुलन्स मेवळी जाल्या बसून प्रायवेट गाडयेन एम्बुलन्स व्हरून हॉस्पिटलांत घातलो आनी हितूच्यान घातलो एकूच तितून कसल्योच फॅसिलिटी ना फक्त स्ट्रेचरां तो व्हंकलतात आनी स्ट्रेचरार तितून घालतात आनी तितूच्यान व्हरून हॉस्पिटलांत घालतात हॉस्पिटलांत घालतना आज ह्या रिकॉर्ड हे गाडयांक कितलेशे जाणांनी जीव सोडले कडेन आनी तुमी पळयलें जाय पॅन्डेमिका टायमार कोविडा टायमार भरपूर लोक वाटेर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40% तरी लोक वाटेर व्हरताना जीव सोडले कडेन आसा आनी ते धर्तेचे विचार करून आमी बाबान तर ही एम्बुलन्स हे कुडचड्या वाठारांत असली परिस्थिती येवं नये म्हणून तर केलं जायत जाल्यार कसले पाप केले कडेन त्याने कितें पाप केला म्हणून ताका हें अशें भोगूं पडटा आतां 38 लाख म्हणून तेणें जें हें उबी केलां तितून कितें काँग्रेसी बॅनर लायले कडेन ताणें आनी कितें बॅनर लायले कडेन ताणें हे फ्री सर्वीस लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केला म्हणजे हांगसर कोणाक तरी जळटा हें दाखोवन दिता त्या 24 दीस जाल्यार फाल्यां जाता 7 तारीख 8 तारीख 5 तारीख हितून दाखोवन दिता हांगसर कोणी तरी जळटा म्हागे एकच म्हणणें जळणी न्ही असली 4 नाल्यार 2 हाडून उबी कर हांगसर आमी स्क्रॅप करता आमगेली हांव दाखोवन दिता तुजे कडेन तुजी ताक ना हे एम्बुलन्स चलोवपाची सरकाराची म्हण जावं लोकल कोणी लिडराची म्हण आनी असली एक फॅसिलिटी कोणी जर दिता बरो मागपी जाल्यार ताका सतावप ताका काडून भितर उडयता म्हणून एक ताका लेटर करप हे कित्याक घडटा परत एक इश्यू येता हितून राजकारणी मनशाचो हात आहा गा सरकारान कितें केलें काय म्हणून हें कितें हें तुमी प्रेस आनी पब्लिकान ठरोवपाचें बाबा हें जें एवरी डे 8 दिसांनी 5 दिसांनी तो आजांक आपयता आनी एक रिजन दिता हें कितें म्हणून दाखोवन दिवपाक सोदता म्हणजे तूं आपूण इनएफिशियंट म्हणून आसा अमित मामा सांगते भशेन काय आमकां सतावण्याचे प्रयोग हें तर तुका एक बराबर काम करूंक कळना म्हयनोभर 25 फाटी तर तूं ही एम्बुलन्स परमिशना खातीर तूं आपयतात आतां अमित बाबान सांगल्यार तूं हे सिटार बसपा लायकी म्हण दिसना हांगसर हेचेर विचार जावपाचो सरकाराचो आनी हांव म्हणून सोदतां कुडचडकारांक एक असली फॅसिलिटी मेळटा आनी आज आनी एक सांग तुका ही 7 तारखेर इनॉग्रेशन केलें ताणें तेजें आनी ताणें पेपराचेर दिलें की आपलो उपचार म्हणून तेजे नंतर ह्या मनशाक कॉल येत आपल्या एम्बुलन्स म्हणून आनी हांव प्रावडली सांगता की हे मनशान आज पर्यंत जी कॉल येयल्या आपल्याक त्या मनशाक ताणें आपल्या प्रायवेट गाडी नाजाल्यार भाड्या गाडी दवरून तांकां हॉस्पिटलांत पावयले कडेन हें कितें दाखोवपाक सोदता सरकार कितें दाखोवपाक सोदता म्हणजे दुसरे मनशान हांगसर एक सोकॉल्ड लिडर आहा ते लिडरा अंडरच पांय पडून येवपा जाय आमदार म्हण मिनिस्टर म्हण जावं कोणूय जावं तो कोणूय जावं त्याच्या पांया कडेन असो पांय पडटना तूं एम्बुलन्स धाडटलो हें कित्याक म्हणून हाडटा म्हागे एक डायरेक्ट आरोप म्हणजे आमचो हाय क्वॉलिटी लिडर आसा तो आपल्या पांया कडेन सगळे कुडचडकारां आपल्या पांया कडेन हाडून बसोवपाक सोदता म्हणून हे बाकी कोणी तरी वयर सोडनय आनी बाकी ताका दुसरे कडेन खंयचीच फॅसिलिटी मेळूं जेणे करून आपल्या पांया कडेन असल्यो आनी 2-3 एम्बुलन्स तयार जाल्ल्यो ह्या 10 वर्सांक आनीकूय एम्बुलन्स तयार जाल्ल्यो हेज्या पयलीं तयार जाल्ल्यो पूण हितून आतां हांवें जाणून घेतलें त्या प्रमाणे हे मनशान थंय तांकां त्यो एम्बुलन्सो बंद करपा लायल्या कित्याक बंद करपा लायल्यो तर आपल्या पांया कडेन येवपा जाय आनी तेजे नंतर तेणें हॉस्पिटलांत फोन करून जालो ताका एम्बुलन्स न्ही म्हणून आपल्या अंडर उरों जाय हे कुडचडकाराक काळकूट दिसता म्हाका हांवूय कुडचडकार म्हाजी काळकूट दिसता की इतले नालायक आमी जाले एक मनशा खातीर सामकें कट्टी घेवन दारां उबी रावपाचें आमदार घडटा चेअरपर्सन घडटा जावं कौन्सिलर घडटा सरपंच घडटा पंच घडटा ते आमी ताका निवडून दिले कडेन आसता आमची मागणी आहा ते वयर व्हरप पास करपा खातीर आमकां सतापा खातीर न्हू आज कुडचड्यां अशें घडटा की आमी निवडून दिलो आमदार आनी मिनिस्टर आनी हे म्युनिसिपालिटी लोकांक सतापाचो प्रयत्न करता इतलें म्हाका सांगपाक जाता म्हाका कुडचडकारांनी विचार करचो हें कितें घडलां
की तो आम्ही बळ घालता म्हणून तुम्ही मान्य घेऊ नका. तुम्ही विचार करा बाबा इथून किती करपान तुम्हीच रिझल्ट द्या किती करपान देव बरी करू. आणि एक बोललो आता जस्ट म्हज्या मनशान सांगलें कित्याक इन्स्पेक्शन चालू आशिल्लें तेन्ना हांव थंय प्रेजेंट नाशिल्लो. सो म्हजो मनीस थंय प्रेजेंट आशिल्लो. तो म्हज्या मनशाक विचारता खंय की तुवें अमित पाटकर इनिशिएटीव नांव कित्याक घातलां एम्बुलन्सीचेर फक्त एम्बुलन्स म्हूण आसपाय म्हणून. त्या ऑफिसराक आनी सरकाराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता की 108चेर जीव्हीकेचें नांव कितें आसा, मणिपालाच्या एम्बुलन्सीचेर मार्स कितें आसा, श्रीपाद नायकाच्या एम्बुलन्सीचेर श्रीपाद नायक नांव कितें आसा. म्हणल्यार तुमी राजकारण करपाक सोदता हांगा. ही आमी राजकारण न्ही म्हणून आमी एम्बुलन्स लॉन्च केली, नॉन पॉलिटिकल इव्हेंट. पूण आज तांणी आमकां मजबूर केलें. दुसरें आमी समज जर आमकां 4 दिसांनी जर तर आमकां परमिशन मेळना, आज BJP सरकार फेलियर आसा आमकां परमिशन दिवपाक, आमी काँग्रेस पक्ष हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसतले जो मेरेन आमकां परमिशन मेळना तो मेरेन. पुष्कळ किती दीस तुका हे एम्बुलन्सा वयल्यार राजकारण कुडचड्यार जाता अशें? पळय जेन्ना एम्बुलन्स हाडपाचो जो निर्णय जालो तेन्ना न्हू आज परिस्थिती वेगळी आसलेली. तेन्नाची परिस्थिती आनी आतां परिस्थितीचेर खूब फरक आसा. तेन्ना परिस्थिती जेन्ना हातभायर आसलेली, सरकाराच्या हातभायर आसलेली आनी लोकांक कुडचड्याक खुबसो त्रास आसलेलो, तेन्ना हें डिसिजन जाल्लें की एम्बुलन्स आमी लोकां खातीर एक सर्वीस प्रोवायड करया. ती एम्बुलन्स हाडल्यात ऑफिशियली तो म्हणटा 1 म्हयनो तर, पूण ती एम्बुलन्स हाडल्यार जवळ जवळ 3 ते 4 म्हयने जाले. 3 ते 4 म्हयने जाले. हय. आनी तेन्ना तो लॉकडावन आसले टायम तेजे कारणाक लागून ती TP बी मेळ्ळी नासलेली. 3 ते 4 म्हयने जाले आमकां ती एम्बुलन्स चलोवपाक मेळ्ळिना. आनी प्रत्येक गोश्टी राजकारण हाडपा जाय अशी ना. आमी राजकारण नाका, लोकां पर्यंत ती सर्वीस प्रोवायड करया म्हणून आमी एक वेगळी दिशेन गेल्ले की जाता तितले बेगीन ती एम्बुलन्स चालू करया. पळय राजकारण ज्या जाग्यार करपा जाय थंय करया आनी फुडें टायम आसा, इलेक्शनाचो टायम आहा तेन्ना राजकारण करया. कुडचडे आमी हे सगळी फ्रिडमा हितून भितर जगता. हुकुमशाही भितर जर दबोवपा जर आमचो जर प्रयत्न तुमी केलो ते तुमचे भाशेन तांकां उत्तर मेळटलें. आमी कोणाच्या वाटे वचना, जाणून बुडून वचना. जर प्रत्येक वेळार जर खंयच्याय गोश्टी राजकारण लोकांच्या हिता खातीर ज्यो गोश्टी जाता थंय तर राजकारण येवपाचो प्रयत्न जर केलो जाल्यार तुमचे भाशेक उत्तर मेळटलें. जी तांकां जी भाशा कळटा तेच भाशेन उत्तर मेळटलें. पळय प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसरांचेर कुडचड्याचेर प्रेशर आसा, प्रत्येक ऑफिसरांचेर आसा. वचणुकी हेल्थाचेर आसा, प्रत्येक ऑफिसराचेर आहा. पूण कसो टॅकल करप हो त्या ऑफिसराची ड्युटी आसता. जेन्ना लोकांच्या हिता खातीर ज्यो गोश्टी आसता त्यो हेल्प करपाक वाट दाखयना जाल्यार कशें आमी वचपाचें. हांवें पर्सनल लेवलाचेर सुद्दां हेल्थ ऑफिसराक रिस्पेक्ट केलो. जाणटो मनीस, आमकांय तेजे बद्दल उलोवपाक वायट शब्द, आमची संस्कार ना तशें, आमची संस्कृती ना गोंयची की वायट शब्द. पूण प्रत्येक वेळ जर तशें वागता आनी लोकांची जे सर्वीस जी प्रोवायड जाता थंय तुमी जर आडमेळी हाडटा जाल्यार तें वेगळें जालें. आतां त्या ऑफिसरान तो नाका आसले विशय उपस्थित करता. जर हे 3-4 दिसां जर आमकां हें दिल्लो आहा की 4 दिसां जर आमकां परमिशन मेळना की जाल्यार आमी आमच्या हक्का खातीर हांगा हंगर स्ट्रायकां बसतले. आनी हांव कुडचडकारांक लोकांक मागतां की खंय तर स्वाभिमान जागो करा आनी तुमी बी आमचे बरोबर उबी रावा. इतली बरी एम्बुलन्स सर्वीस कॉन्ट्रोवर्शियल आसा मातसो. तूं काँग्रेस म्हणलें आनी परत हेंय म्हणलें. तूं काँग्रेस बसता मरे? हय काँग्रेस बसता? हय सांगलें मरे. आणि स्टेटमेंट हेच्या पयलीं केल्लें ना आपला काँग्रेस मनीस म्हणून स्वताचा म्हणून. फर्स्ट टायम दुसरें दिसलें. ना ना फर्स्ट टायम दुसरें दिसलें. हा जाता एक्चुअली हेच्या पयलीं लेटर दिलें. काँग्रेस बसता मरे? आसा संडी आसा. मातशी पळय ते एडिट कर. इतली बरी सर्वीस, इतली बरी एम्बुलन्साची सर्वीस हांगा कुडचडकारांक हाडप ही सामकी लजेची खबर. सामकी लजेची खबर की तांचे कडेन आमच्या मुखार एक एम्बुलन्स आसा ताका एक कुलप सुद्दां ना. मातशें दाखयात, कुलप सुद्दां ना. ही एम्बुलन्स घेवन ते हांगा लोकांक सर्वीस दितात. आनी ही एम्बुलन्स तुमी पळयात, ही एम्बुलन्साची सर्वीस कशी आनी ही एम्बुलन्स कशी मेळटली ती. सो ही हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. ही सामकी लजेची खबर. कुडचडकारांक तुमी लजे घालतात. इतली बरी एम्बुलन्स तुमकां सर्वीस हांगा मेळटा आसतना तुमी परमिशन दिनात. सरकारा कडेन मागता आनी हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन मागता हेका बेगीनची बेगीन सर्वीस परमिशन दिवची आनी सर्वीस स्टार्ट करपाक. वळखत ना तुका.